आयज आमचो देशाचो मोठ्यांचो मोठो उत्सव गणतंत्र दीस डेमोक्रेटीक कंट्री आणि हे बऱ्या पैकी आमी साजरो करता जगात पयले. दुसरी गोष्ट म्हणजे आताचे जे नवे यूथ आहा हेंच्यांनी हेचो बऱ्या पैकी फायदो घेवपाक जाय, कारण ती फुडले फ्युचर हे आसा आमचे देश घडवणारो, देश बऱ्या पैकी व्हरणारो. आणि अशें दिसून येता की जगान आमी सगळ्यान नंबर 1 पॉप्युलेटेड कंट्री, नंबर 1 डेमोक्रेटीक, आणि हे कसलीच आडअडचण येनासतना, कसलीच भानगडी जायनासतना, कसलेच त्रास जायनासतना व्यवस्थीत रित्या हे इलेक्शन घडून येता. आणि घडून आमचे ऑफिसर आसूं, इलेक्शन कमिशनर आसूं, तशेंच ताजे बरोबर सरकारी तितको जबाबदारी घडून हाडटा. तेन्ना आयज आमी जी वोट केले बऱ्या पैकी आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते अशे हे बऱ्या पैकी काम केलें. आणि जे मोदीन जो संकल्प दिला 400 पार जातले, गोंयचे दोनूय सीट भारतीय जनता पक्षाक गावतले आणि तिसऱ्यांदा मोदी सरकाराची हॅट्रीक जातली आणि आदरणीय नरेंद्र मोदीची तिसरे फावट मुख्यमंत्री पंतप्रधान. भाऊ कितलेशे मार्जिन आहे श्रीपाद भाऊ गेले फावट 80,000 वोटांनी निवडून. आता जे तरेन 2 म्हयने आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलं, प्रत्येक घरा खेड्या म्हणजे बारीक सारीक अशी एक सुद्धा मतदान, एक सुद्धा वोटर ना चुकता कार्ड पावप जाला, तेंचे कडेन वचप जाला, पेनड्रायव्ह वाचप जाला. इतक्या कॉन्फिडंट हांव म्हाका जाता की हांव 1 लाखा पेक्षा जास्ती मतांनी श्रीपाद भाऊ मेरेन निवडून येतलो आणि सावथान 60,000 निवडून येतलो. नवीन जे वोटर्स आहात त्यांचं किती सांगतात? नवीन जे वोटर्स आहा त्यांच्यानी आम्ही ऑलरेडी सगळे नवीन वोटर आमच्या मतदारसंघान आमी अप्रोच जाल्ल्या, कॉन्टेक्ट केल्लो आहा की तेंचे दिसता की ते आमच्या भारतीय जनता पक्षाक मागतले. पूण तेंचो कल जो आहा हो आमच्या वसंत आहा. पूण नवीन जे वोटर आहा तेंच्यांनी सक्रीय आसूंक जाय, कारण हो देश फुडें तेंच्या हातीन आहा. फाल्यां ते मंत्री जातले, बऱ्या पैकी सायंटिस्ट जातले, बऱ्या पैकी सायंटिस्ट तयार करपाक म्हणजे देश घडोवपाचें काम तेंच्या हातीन पडटलें आनी तेच फ्युचर ऑफ इंडिया. सो आत्तां जे तरेन आमी अप्रोच जाले ते तरेन आमकां दिसता की आतांची जे हे जनरेशन यूथ आहा आनी ऑलरेडी 60% यूथ आहा, हे बऱ्या पैकी देश चलयतले. वोटर्सांचो टर्नआउट मातसो आतापर्यंत कमी दिसता, सो ज्या कोणी वोटींग करूंक ना तांकां कितें सांगपाक सोदता? वोटींग करा म्हणून इलेक्शन कमिशन प्रयत्न करता, इंडिविज्युअल्सूय लोक करतात, आमी केले. पूण जशी गरमी आहा आनी गोंयची लोकांय घरा काम धंदो आहा, पूण ऑलरेडी म्हाका दिसता 80% वोट कास्ट जातली.